आसा रेजमा गुशवाड्यांत जो जावन आसा वेरीच्या गांवांत म्हजें शिकप केलें हे आमच्या गांवच्या इस्कॉलांत ही जावन आसा आमची इगोज जातून पुल्ल्या फामाद पातशायांत आनी ती जावन आसा पयलींच इगोज आख्या बार्देसांत जानेराचे सोवेर रायांची परब हांगा कांसावले आनी शांदोर जाता दुसरे दिसा साऊथ सायबिणीचे परबेक आंगोण्यो पाळूंक दुयेंत येता पुर्तुगेज तेंपा वेलें फामाद कोट आतां पळयल्यार ताची बिरान दिसता सांत आंतोनीच्या ह्या कपेलान जायत्यो मिलाग्री घडटा चौदा वर्सांचो आसतना 8वी क्लास हांव शिकताना एक फोटो मेवलो घरा लागीं पासार जाताना तो फोटो एकदमूच मानवलो चिंतलें ताका घालूंक पायनोलान फाटल्यान बरयलें दवरतलो म्हज्या नव्या घरांत ह्याच फोटवा लागीं हांवें मागोन शेकी लंडन शारांत कामाक पावलो थोड्याच वर्सांनी दुवेक घेवन नवें घर बांदूंक गोंयां आयलो पुण्यांत माता तुवें फोटो दवरलेलो तुवेंच विसरोन विमानाचेर येवन बसलो अनउपकारी मनीस हांव चिंतून एकदम दुखी जालो विमानाचेर हांव बसलोलो फोटवाचेर हांव चिंतालो तुवें विचारलें डॅडी कित्याक चिंतेस आसाय बसलोलो सगळी खबर ताका सांगतोच जीव म्हजो खोशीन मुरगटलो तुवें सांगलें फोटो हाडला आसा सुटकेसीन घातलोलो सगळ्यांक VCD पळयतल्यांक वाटेर मेवलोलो फोटो दाखयता घडलेल्यो घडण्यो म्हज्या जिवितांत चिंतून जायते फावटी वजापता कितलीं भाव भयणां अडचणीन आसात तांच्या आदाराक पाव म्हूण मागता ह्या सगळ्या बऱ्यापणाक दोनया तुजे उपकार आठयता ह्या सगळ्या बऱ्यापणाक दोनया तुजे उपकार आठयता म्हजे मोगाचे बरकां न्ही तुजो जल्म दीस जावन आसा म्हाका व्हडलो दीस कारण तूं ह्या दिसाक जल्मलें आनी देखूनच म्हाका फावो जाली तुज्या पासून हांव कितेंय करूंक तयार आसा कारण तूं जावन आसा म्हजें सूख आनी म्हजी गिरेस्त होय तशें जाल्यार आतां समज म्हाका कोणेय चोरून व्हेलें जाल्यार तेन्ना तूं कितें करतलो हांव तुका कोणाकूच चोरून व्हरोंक दिवचो ना पूण मेलिना तुवें अशें म्हटलें कित्याक तूं म्हाका सोडून वचपाचें आसा काय कितें वॉल्टर
तुका पावस जमनीर पडोवंक विसरो पूण हांव तुका केन्नाच विसरूची ना आनी कसलोच दाग पडोवंक दिवची ना आमच्या मोगाच्या बांदपास ही तुझी उतरां आयकून ह्या म्हज्या खालसाक आठवीच तरेचे दिसली आय लव यू डार्लिंग आय लव यू मी टू फादर वेलकम फादर कशी आसा तूं बरी आसा बस फादर ना थँक्यू वॉटर कितें करता बिझी कितें तूं फादर म्हज्या गोरकांच्या बर्थडेची तयारी करतालो म्हणटोच बर्थडे नेटान तो बरो जावन या ओके हांव आयलो तुका सांगो आयतारा दीस मिस कवर जातोच 10 वरांचेर मिटींग आसतली आनी तुवें मिटींगेक येवंकूच जाय कित्याक हांव पळयता कितल्योश्योच मिटींगे जाल्यो तूं हाचेर जावंकूच ना आनी त्या भायर इगोर्जेन जायतो वावर आसा करपाचो म्हणटूच तूं मिटींगेक यो ओके फादर हे फावटी हांव जरूर येतो बरें आनी तूं ताका उगडास कर बरें फादर येता तर फादर बॉस न्ही फादर कितें पिये न्हू फादर ताका आसूं दी आनी कामां आसा म्हाका जाय ती चड बिजी आसा येता बरें आता आयकलो मरे फादरान कितें सांगलो तें आगो ताची खबर सोड ताच्या मिटिंगा परस म्हाका तुज्या बर्थडेचो भार म्हजे तकलेक चड आसा ताची मिटिंग सदांची आसली बरें तर म्हजे कडेन शॉपिंग करपाचें आसा बाजार वचून रोखडीच येता रोखडेच यो बाय बाय अल्टर बाब अल्टर बाब अल्टर बाब अल्टर बाब कितें जालां कित्याक बोबो तुजो जालें कितें अरे बाबा माझ्या पुताक सरपण घास मारला रे बाबा मातसो तुज्या पुताक मोटर म्हजे लागीं मोटर ना आनी कोणा लागीं मेवतले पळय गाडी ना कित्याक आसा मरे अल्टर बाब तुज्या ती आसलें कितें जालें आनी दुसऱ्याक तुका गाडी मेवना मातशें वचून कर ना रे बाबा तुज्या पांय पडटा बाबा हांवें सांगलां वचून कर अल्टर बाब ओ अल्टर बाब मनशाचें कांयच ना रे तुका मातशें पडून तुज्या मनशाचें कांयच ना रे तुका कांयच नजो जाऊ देवाची खुशी गेली पिडा फकत म्हजेच मोटर मेळटा हांकां वाड्यार आनी मोटरच ना हॅलो हा डेव्हिड सांग तुझे बायलेचे वेलिनाचे कोणे गाडी मारली म्हजी गोरकांनी ऍक्सिडेंट जाला आनी ऍक्सिडेंट करपी कोण तो डागलस एक काम कर आरे ब्रायनाक सांग ताचे 4 फ्रेंडांक घेवन बाजारात ये म्हणून आनी हांव आतांच आयलो हांव म्हजे गोरकांनी ऍक्सिडेंट करता येलो वेलिना शेकी पावलो तो दीस आमच्या खुशाल घ्यायचो आणि तो दीस म्हटल्यार तुझ्या बर्थडेचो फाल्यां तुजो बर्थडे होय हांवें चिंतलां व्हडल्या हॉटेलांत एक व्हडली पार्टी दिवची व्हडले व्हडले मनीस आसतले गोंयचो सीएम अदर मिनिस्टर्स ते तुजे सावत करतले तूं केक कापतले आनी हांव व्हडल्यान म्हणटलो हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू कसली पिशा पळा Happy birthday, dear Velina. Happy birthday to you. Velina, माझी गोरकांनी तुका कितें जाता वेलिना वेलिना हॅलो डॉक्टर डॉक्टर बॅड न्यूज कितें डॉक्टर म्हजी गोरकांनी कितें जालां वॉल्टर वेलिनीक सर्विकल कॅन्सर जाला कॅन्सर डॉक्टर फाल्यां म्हज्या गोरकांनीचो बर्थडे डॉक्टर
आनी कसलो संदेश हांव आयकता म्हज्या कानांनी. प्लीज डॉक्टर प्लीज म्हजे घरकान्नीक साल्वार कर. हांव तुजो खूब मोग करता डॉक्टर. तुजे विडे म्हज्यान जिवंक जावचें ना. प्लीज हांव कितलेय दुडू दिवंक तयार आसा पूण म्हजे घरकान्नीचो जीव साल्वार कर डॉक्टर प्लीज. वॉल्टर म्हज्यान तुका सगळो सहकार दिवंक पडटा पूण तुवें कितलेय दुडू लेगून मोडले जाल्यार म्हज्यान 100% गॅरंटी दिवंक पडचें ना. तें मास्तराचें मन वॉल्टर. तें सगळें देवाच्या हातान आसा. आय वील ट्राय माय बेस्ट. गॉड वील डू द रेस्ट. आतां तुज्यान ताका मेळोंक जाता. चल वचून मेळटा. डॉक्टर म्हजेर एक उपकार कर डॉक्टर. कसलो तो? पळय डॉक्टर ही खबर तूं म्हज्या घरकान्नीक सांगू नाका. जरी तरी खबर ताका गमली जाल्यार ते पयलेच आपले जीव सोडटले डॉक्टर. त्या पासून तूं भिये नाका. आमी ताका पुरो सहकार दिवंक जाय. हो पळय फादर. फादर या बस. तुमी उलया. हांव रोखडोच दुसरे दुयेंतीक तपासून येता. फादर तूं आनी हांगा होय हांव हांगा जायते फावटी दुयेंती पोमिल्यांक बीन येता. तसोच तांकां भेटूय दिवंक येता. फादर हांव सारको घुस्पोलां. म्हजे वेलिना हांव जाणा तूं डॉक्टरा लागीं उलयतना हांवें सगळें आयकलें. पूण तूं भियेनाका. आमी तुज्या सांगाताक आसा. पूण फादर हांव कितें करूं. म्हाका कांय सोजमना फादर. हांव कितें करूं. हांव जाणा तुका डॉक्टरान सांगलां वेलिना वयर तुका गॅरंटी कांयच दिवंक जायना म्हणून. तूं भियेनाकाय. तुजो भावाट गोड दवर. तूं तुजो भावाट सांडी नाकाय. पूण फादर हाचेर आनी दुसरो कसलोच उपाय ना. उपाय ना असो ना. उपाय आसा. कसलो फादर म्हाका सांग. हांव म्हजे घरकान्नी पासून कितेंय करूंक तयार आसा फादर. हांव कितेंय करूंक तयार आसा. चल तूं पयलो वेलिनाक भेट कर आनी ते उपरांत म्हजें सांगात. चल बरें. वॉल्टर ह्या वेळार चड गरज आसा मागण्यांची. तुजी घरकान्न बरी जावचे पासत हांव शुक्रारा दीस पवित्र साक्रामेंताच्या फुड्यान लोकांक घेवन मागणें करतलो. पूण फादर तुका दिसता हे मागणें केलें जाल्यार म्हजे घरकान्नीचेर कशें वखदोप जातलेशें. हेंच तें चुकता तें आमचें. जेन्ना मनशा लागीं दुडू चड जाता तेन्ना देवा वयलो भावार्थ आमचो उणें जाता. वॉल्टर मनशान देवाचो भावार्थ अणभवतलो जाल्यार ताणें भुकेवंक जाय. वॉल्टर ताणें भुकेवंक जाय. तुका ह्या वेळार तुजी बायल बरी जालेली जाय वा नाका हें फकत तुजेर आडापलेलें आसा. तुका जाय जाल्यार तुज्यान रावंक जाता नातर वचोंक येता. आय एम सॉरी फादर. हांव रावतां कारण म्हाका जाय म्हजी घरकान्न बरी जालेली. जाय तुजे लागीं जी बोलकी गिरेस्ती आसा ती भायर उडय आनी देव तुका समाधान करतलो. ओळखी गिरेस्ताय आनी म्हजे लागीं हांव कांय सोजमोक ना फादर. राम मातसो हांव आतां वाद पेटयता. कित्याक वाद म्हणजे काळोखांत आसलेल्या मनशाक उजवाड. आनी जेजू हे संवसारांत एक उजवाड. पळय आतां हांव पवित्र पुस्तक वाचतां आनी तांतले हांव आमच्या सारक्या एका मनशाची तुका खबर सांगता. तूं फकत हे वातीक पळय. हो मनीस कुडीन मजबूत आसलो आनी मनशांचीच न्हय पूण देवाची पासून परवा करिनासलो. लोकांक आदार दिवचे परस तो तांकां त्रास दितालो आनी लोकांक आदार करचे परस तो तांकां धुमाळो दितालो. फादर तूं म्हजीच खबर म्हाका सांगता काय कितें. ना ही तुजी खबर न्हय आनी तुवें मले उलोवपाची गरज ना. हांव विचारता तेन्नाच तूं म्हाका जबाब दे. पळय हो मनीस जेजू क्रिस्ताची भक्ती करताल्या मनशांक धरून राजाच्या आदारान तांकां बळपणीन घालतालो. तर आतां हांव तुज्या लागीं विचारता ह्या मनशा कडेन कसली गिरेस्ताय आसली. गिरेस्ताय गिरेस्ताय जायत घडये तो कुडीन मजबूत आसलो जायत
जायत घोडे तो राजाचो बेदीच आसतलो जायत. सारकें तुजें. हेच गुण जमत नासले ताची गिरेस्त. आतां फुडें कोण मेवलो तो ताका. आनी जेन्ना मनीस ताचें नांव सावल घोड्यार बसून दामास्कस शारांत वयतालो तेन्ना तो स्वर्गा वेलो उजवाड पळयता आनी घोड्या वेलो दोरनीर सोडता. आनीक एक आवाज आयकता आनी तो आवाज अशें म्हणटा, सावलो सावलो कित्याक तूं म्हणून म्हाका पिडापीड दिता. आनी सावलो जाका लोक पावले म्हणून वळखताले तो विचारता, तूं कोण सायबा. आनी तो ताळो जाप दिवन म्हणटा, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी तुका शारान व्हरोंक कोण येतले आनी थंय म्हजे पासत कितें करूंक जाय तें तुका ते सांगतले. हो मनीस पावलो जो जेजूचेर आड आसलो तो त्याच दिसा सावन जेजूचो पाटलादार जाता. फादर, ही तुजी उतरां आयकून म्हज्या काळजान कितें जालें अशें म्हाका दिसलें. जाणा फादर, हांवूय म्हज्या जिवितांत खूब चुकलां. हांवें खूब लोकांक त्रास दिल्यात, खूब जाणांचें वायट केलां. तुज्या पासून उल्या कांय म्हजो काम दिवंक ना. दारार आदार मागूंक आयले मनशाक हांवें धांवडायले. आनी इतलेंच पळय फादर, म्हाकाच लागून एक सोरोप चाबलोलो भुरगो मरून पावला. हांव चुकलो फादर, म्हाका बोगूस. हांव चुकलो, म्हाका बोगूस फादर. वॉटर, आयज तुजें खरें संवसार जालें. देव तुका भोगसूं म्हणटा. पळय वॉटर, ह्या पवित्र पुस्तकांतलें वाचप आजुनूय सोंपोंक ना. तुवें तें सोंपोवंक जाय. वॉटर, तें तुवें सोंपोवंक जाय. घे पवित्र पुस्तक. फादर, माझ्या पुताचेर कोणे तरी मोटरसायकल मारून तो बेशूद जावन पडला. ताका मातसो तुज्या गाडयेन घालून व्हरयान फादर. नाका फादर, म्हजें कार आसा. ताच्या पुताक हांव म्हज्या कारान घालून हॉस्पिटलांत व्हरता. तुज्या मोटरान घालून? हय, म्हज्या कारान. चो टायम पिड्यार करचो न्ही. कम कम फास्ट कम. दुनिया ओदृश्टाक सांपडलेल्यांक तुजो आदार दिवन तांच्या काळजाक सवस्काय दी. लेकिन किती गो तुमगे तिंग बालवाडी गायला हे गोड बीट रामयला याचो. जाण मरे जांबोला मगे माशा नाही चोड हानू देख रे एक ट्युशन टीचरिंग शिकोवपा येता. पुरा रे म्हाका एक सांग, तू सूट मान आती सारक्यो चिटपीट घेन पोस्टमॅना सिरीज कोता आनी पोस्टमॅन जावन म्हाका सांगप ना. हय, गारा 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 को उलयत राव. आगो म्हाका उलोवपाक तरी चान्स दी मगो. आगो सूट मारून पोस्टमॅन येताय. आगो सूट मारून पोस्टमॅन येयले जाल्यार ते हातो कितें गो. हांव पोस्टमॅन न्ही, हांव मुगे काजरा सांगो भोंवता मगो. काजरा सांगो मोता माय झाडो कित्या जाय रे. हुशार केले हमर मरे. काजार माय काजार जातो रे तू. हांव आगो मुगे भावागे काजार तेगे काजरा सांगो भोंवता. भावागे काजार बर जाले बस बस हांव तुका मरे च्या घेवन रोखडी येता इलिशी. ओके, इलिशी हाडटा. आगो इलिशी हाडटा. दूध बी खाय ना गो घरांक. तू सांग मरे हांव दुसऱ्या घरांक कामा म्हणून आतां पात्र आतां पाड पडा नक्त केसा तर झापटी मरे. आपण जायशें दूध हाडा मागीर हांव हाडलें हांव च्या विकोन पियेत म्हण. बस 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 च्या घेवन रोखडी येता. बरें बरें बसता. आवय भितर च्या वाडोवंक गेला. ही घरांतली भायर सरल्या ती बेगीन येयन जाल्या पुरो. मागीर रे म्हाका एक सांगू, तुमगे काजरा रे केस केसो प्रात आसतले. आगो केस केसली प्रात आसतो ते म्हाका आतां कितको कळटले. आनी ते पिरमाळे म्हाका रांदूं जाय न्ही रे. आगो तुय 2 दीस रांदपाचेच ना. आमची थिंग ल्हानशी बुफे आसतली. ओय 2 दीस पासून तुमगे रे तर हांव. ओय पाट थिंगा रावपा मरे जेवणा बिवणा. थिंगा रावपाचे. बरें म्हाका ते एक सांगू, ओपे केस केसो जेवण आसतले. पळय
दुकरा मास आसतले बोकड्या मास आसतले गायची मास आसतले एटसेट्रा 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 लेगून आसतले आवय तेच जाल्यार म्हाका एक सांगू मागीर इस्नेक बिस्नेक आसपाना तर तुमी हेका कोण सोरोपू हे सोरपा मास आसपाना सोरोप मरे मदें का ते प्लेटिंगान दिताय ते रे स्नॅक्स स्नॅक्स आवय, आसतले आवय, ते आवय. आसतले आनी आवय आसतले. तू सोरोप म्हणटा हांवें काडले ना ना रे तू आनी कितें रे किती होय आनी हे रे सगळे मासूची अरे दोतरान म्हाका सांगिल्लें मास कोता येवपा ना मुरे दोतरान सांगिल्लें मास खावपा न्हू म्हाका दुयेंस जालो आहा रे दुयेंसा बरो न्हू म्हूण मास असले मास कोता येची म्हणला ओय. मास कोता हुबे आसतले हुब्या मास कोता येतो तुका हुब्या मास हा ओय. अरे हुब्या मास जाल्यार बेस्ट मरे ओय. दोतरान सांगिल्लें हुब्या मास हा हुब्या येनाक म्हूण सांगिल्लें बेस्ट मुगो तो दोतोर तुगेलो तुका मास हा म्हणला पूण हुबी आयना ओय, ओय, का ओय. आनी तुका तिसऱ्या मास हा पूण तिसरी हायनाक सारकें 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 आनी तू हेच करपा मुगो कितें? तुवें दुकरा मास खावपाचें पूण दुकोर खावपानी गायची मास खावपाचें पूण गाय खावपानी बोकड्या मास खावपाचें पूण बोकड्या खावपानी हो मरे ती खबर सोड आतां म्हाका एक सांगू काजरा वचपाक हॉलांक बस कितल्या सुट्टली आतां हुंय बसी कोत्ताय गो लोक बसीचे येताय कोणा आपापल्याली गाडी कोत्ताय आनी काजरा येताय मुगो बस करूं ना तुका केलो मरे आतां बस दोन ना लोकांचो गाडी हातालो गाडी घेवन येतालो आनी म्हाका गाडी खंय बी कितें हांव कितें येवपाचें अरे बस दोन ना जाल्यार एक रिक्षा पूण धरून नाक तुमी तुका येवपा मुगो ओय. तुका येवपा तुवें काजरा आमगे मोटर वयतो न्ही तेज्या बराबर येवपा मुगो जाण मरे जांबोला आदले ते पावरी मुगे भुरगे कोणी म्हाका उगडा आसा काय बरें बस कोताली के दोळी आनी मागीर बसीन बसून लोक सगळो मांड मुरीत वयताली मरे काजराक तो ते पाता हा आतां आनी हुंय मांडी म्हणटाय गो आतां दादल्या मांडी म्हणपाक कळटाय आतां धाडली जाल्यार सगळी लावली मुगो बरें जांबोला म्हाका एक सांगू तुमगे रोज कितू वरांचे लायतली रोस ना आगो नाल पावलो गो आनी नाल पावलो आनी रोस आनी काडपा उरलो गो आनी नाल मेवटाय तरी सगळे आडसोरी करून विकताय मुगो नाल जावचे पयलीं आडसोर काडटाय नाल मारोग आहा म्हूण रोस लावप ना ते जाल्यार नुस्तें मारोग आहा म्हूण लोक जेन आसता रावना मरे काजरा हॉल मारोग आहा पेंड मारोग आहा म्हूण लोक कासा जायन आसता रावना मरे नाल मारोग आहा म्हूण रोस लायन आसता रावताय जाल्यार शिंप्याचून पुलाय रे पुरो रे म्हाका एक सांग काडू हा रे काजराचे काजरा काडू तुका कितें कळत गो काजरा काडू आगो काजरा कार्ड शिकले ताका दिवपा ते वाचूं कळो नाका गो ते जाल्यार तूं कितें सोचमता म्हाका वाचूं कोणा म्हणून हांव गोटी म्हणून तुका वाचूं कळटा कोटा तुका वाचूं कळटा कोटा वय तुका वाचूं कळटा जाल्यार म्हाका एक सांग पळय कितें? हेचो ये कितें रे QUEN कितें जालें राणी न्हू रे राणी आगो QUEN म्हळ्यार क्वीन राणी न्ही अरे ये डिया कोंकणी भाशेन कितें म्हणटाय राणी मागीर हांवें सारकें म्हणना मागीर हें सांगचो कितें? SHIP कितें जालें बोट न्हू रे आगो बोट न्ही SHIP म्हळ्यार शीप मागीर कोंकणी भाशेन कितें म्हणटाय बोट मागीर नको म्हणटा कितें रे तूं? नाको ती चित्र चोयन चोयन सांगता बट बट दाखयता बरें कितें सांग? हे चोय आतां हांव हेजेर बरयता चोया कितें NOTHING कितें जालें जायना मुगो केश कोन्न जातलें आतां खंय पिक्चर आहाय थिंगा जाता सांग आतां सांग जाता काय ना काय ना मुगो मागीर NOTHING म्हणजे नथिंग मागीर कोंकणींतल्यान कितें जालें काय ना मागीर हांवें सांगो ना हांवें सांगना काय ना सांगो ना जाण मुगो तूं हांव बेश्टें तूं नाका म्हूण समजालो अरे म्हाका सगळी खबर आहा म्हाका कोट रे तूं समनाका दितू बोटी म्हणून अरे जांबोला तू हिंगा आहा काजाराक सांगून काबार जालें मरे हांवें म्हजो वाडो काजाराक सांगून काबार केलो काबार गेलो मुगे हें पयलें घर कितें पयलें घर हे तुजी इंटरव्यू घेताली हो तूं ताका नाचोंक शिकयतालो रे तुज्या म्हज्या बरोबर आमकां जायतीं कामां आसात जलेबी येता हांव वयता वय. तूं म्हाका काजरा काड दिना मातशें करता. अरे काजरा काड दिना रे अरे काजरा काड दिना आसतो गेले ते तूं बाड्या गुन्या हांव ना म्हाका स्वता मुगे काजरा इंटरव्यू घेवप चड जाल का डॉक्टर तुवें वेलिनाक आतां तो बसला जाल्यार ताचेर तुका कितें सुदारप मेवला वॉल्टर
वेलिनाचे भलायकीचें कांय सुदारप जालेलें म्हाका दिसना. ताजी भलायकी दिसान दीस वायट जायत आसा. कालूच हांवें म्हज्या एका इश्टा लागीं उलयलां. तो जावन आसा एक फामाद दोतोर आनी सद्याक तो लंडनाक वावुरता. ताणें म्हाका सांगलां एक वखद धाडून दिता म्हणून आनी तें वखद जायत्या जाणांक बऱ्याक पडलां. पूण ताची गॅरंटी कांयच तो दिवंक शकना. जाल्यार डॉक्टर आतां हांवें कितें करपाचें? देवाचेर विश्वास दवर आनी शांत राव. हो वेलिना यो बस. डॉक्टर म्हाका कितें जालां आनी म्हजो वेटूय देंवला. तो तुमोर तुका त्रास करता. हांव तो तुका वखदां दिवन जिरोवंक सोदता आनी 2 वा 3 विजिटां तुवें करची पडटलीं. नाजाल्यार तुजें ऑपरेशन करचें पडटलें. तुजो पेस देंवला म्हणून तूं बेजार जाला. एक पावट मनीस आपलें जेवण सारकें जेवना जाल्यार वजन देंवोंक शकता. तूं तुजें बरें जेवण कर. समजलें तूं? बरें डॉक्टर. आनी हो आसतना तुका भियेवपाची कसलीच गरज ना. वेलिना आगो तसले ट्युमर कोणाकूय जाता आनी ते वखदांनी जिरोवंक जाता. तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. आनी जाणा डॉक्टर परवाचो बर्थडे आनी म्हाका जाय ताचे बर्थडेक सगळें जेवण हांवें म्हज्या हातांनी तयार केलेलें. तशें जाल्यार बरी उडोवया ताची बर्थडे पार्टी. नाका म्हाका ही फाटी पार्टी नाका. वेलिना आमी डॉक्टराक आनी फादराक घेवन दोगांय खंयच्या हॉटेलांत जेवणाक या. अरे बाबा फादर आनी खंयचो येना मबे. म्हाका सोडून बागेवून जावंक सोदता कितें तूं? पुरो फकाणां केल्यात पळय ती. फकाणां करूनच दीस सारूंक जाय. सारकें तुजें डॉक्टर. फकाणां करून हांसून खेळून आमी जिवीत जावंक जाय. कारण जिवीतूच जावन आसा एक फकाण. आयज नाशिल्लो मनीस फाल्यां ना. आतां तुका कितें जालें? कपलाक मिरयो पडल्योश्यो? सारकें तुजें. आयज आसलो मनीस फाल्यां ना. बरें डॉक्टर. थँक्यू व्हेरी मच. आमी वेत. बाय बाय. डॉक्टर. बरें. चुचुरे दिसता वॉल्टराचे आपले बायलेचो कितलो मोग करता. सगलो लोक लंडनाक देता म्हाकाय व्हरोंक कित्याकू ना ट्राय. कितले तुका हांवें सांगलें बाबा कित्याक मनार घेनाय. लंडनाक तुका व्हरपाक जाता म्हाका कसलेच प्रॉब्लेम ना गो बाय. पूण एकूच म्हाका भिरांत दिसता जिवीत तुजें जायत म्हूण कांयच्या काय. कितले जाणांनी म्हाका सांगलां इंग्लंड पडूंक सोड कसो दिसता. सगळें तांचें आयकोनाका जग जगता तितलें भांगा नासता. एकटीशीं भुरगीं पासून रस्त्याचेर किसिंग कोत्ता तें दिसता. फाटीं 13 वर्सांचो पोर बापूय जाला हें तूं नोको मिसता. हांगासर सर्विस्यो मेळना इंग्लंडाकूय रोखडोच मेवता. तुवें सांगलां तें सारकें आसा पूण तूं आयक हांव कितें सांगता. इंग्लंडाक सुपर स्टोर आसा तातूंत म्हजो एक फ्रेंड काम करता. आख्खो पेरोल आनी हॉलिडे इंडियेक सान तयार जावन येता. फॅशन स्टायल आनी कॉस्मेटिक्स बऱ्यो वस्तू इंग्लंडाक मेवता. वर्साच्या वर्सा मोटराचो मोदेकूय मुदार सायत येता. मोटरां पोरी दादले थंयसून बायलांकूय मुदार करून सोडटा. जॅगुआर आनी लँड रोवर ह्यो गाडयो आतां इंडियेक तयार जाता.
विलनाक वचोन कसलोच फायदो ना जाल्यार लोकूय सो कित्याक बेता फायदो ना हांवें म्हणोंक ना युक्यो जायत्यो सवलती आसा भुरग्यांक 16 वर्सां जायसर सरकार पुसपाक आदार कोत्ता सर्वीस ना जावन बेकार आसत तर तांकांय विकली बेनिफीट दिता इतले सोंपेपणां आसतना भुरग्यांनी शिकोवप करूंक जाता बरें पण भुरग्यांक मातशी शीड काडल्यार भुरगीं पुलिशीक फोन करून हाडटा घरा कडेन तूं लंडनाक येताय तर वता पूण मातशें सांबाळ तुजे कुडीचे वेरे नाजाल्यार कंट्रोल तुजो फेल जाल्यार पोटान बसतलें युकेचें वारें कितें जालें? तुवें मॉम कित्याक मारली? अरे बाबा कितें जालें? वेलिना हांव सपनेलो हांवें एक सपन पळयलें सपनेलो? आनी तें सपन तुवें कितें पळयलें? हांवें तें हांव विसरलो अरे बाबा सोड ती सपनां खरी जालेली जाल्यार मेलेली घरा पावतली आसली चल आयज तुजो बर्थडे आयचो दीस आमी उमेदीन सारूंक जाय तुजो प्रेझेंट हांव तुका सांजे दितली सोज मलाई होय आमी जर वचून लेसून तयार रावल्या चल तुमी तयार जाव ओके वेलिना कम ऑन डॉक्टरान सांगला आयज तो परतून वेलिनाचो रिपोर्ट काडटलो म्हणून म्हाका भिरांत पडलें म्हाका भिरांत दिसता म्हज्या वेलिनाक कितें जायत म्हणून ताचे कडेन म्हज्यान जेवण जावचें ना दुनिया इतले बेगीन तूं म्हजे गोरकांनी म्हजे वेगींतली व्हरो नाकाय हांव ताचो काळजांतल्यान मोग करता हांव ताचो काळजांतल्यान मोग करता हॅलो डॉक्टर वॉल्टर फोन घेवपाक कितलो वेळ कितें जालां डॉक्टर हांव म्हज्या चिंतांनी घुस्पलोलो आसा आनी हांव भियेलोलो आसा डॉक्टर भियेवपाची कांयच गरज ना एक उजवाडाचे नोकेक तुज्या काडोकी मोडबार उदेलेले आसा डॉक्टर हांव तुजें कांय समजूंक ना आतांच वेलिनीचो रिपोर्ट चॅक केला ताचेर मातशें सुदारप जाल्लें दिश्टी पडटा जेन्ना फाल्यां ताचो आमी रिपोर्ट पत्तो चॅक करतले तेन्ना आमकां 100% कळटलें ताचें सुदारप जाल्लें आतां मातसो कुशार जालो न्हय डॉक्टर ही तुजी उतरां आयकून खरेंच हांव खुशी जालो
म्हाका सोद दिसना डॉक्टर, म्हाका खरें सोद दिसना. बरें तर आमी मागीर उलोवया, हांव मातसो बिजी आसा. थँक्यू डॉक्टर. बाय. खरेंच आयज हांव चड खुशाल, आयज हांव चड खुशाल. दुनिया आरंगा तुका, दुनिया आरंगा तुका. अरे राती जें कितें हांवें पळयलां तें स्वत मानूंक म्हाका एकदम कठीण लागता. वॉल्टर एके बायले आनी एका चेडवा सांगता मोदयांनी गाडयेन बसून म्हज्या फुडल्यान पासार जाला. ती खबर ताची बायलेक आसा काय? हो एक चान्स म्हाका बरो आसा तांच्या दोगांच्या मदें फूट घालून. कित्याक एका दिसा ताणें भरलेल्या बाजारान दादागिरी करून म्हजेर थापट मारला. हाचो बदलो घेवंक होच एक बरो उपाय आसा. आस जितें आसतनाच गरावंक जाय. ताची भायरूय पळोवंक एकदम ब्युटिफूल दिसता. अरे माजराक हुंदरा बरोबर खेळोंक जाय जाल्यार त्या माजराक हुंदराच्या मोन्नाचें चडूच पळोवन गेला. हांव एक एंट्री ताच्या घरान मारून पळयतलो म्हणजे साधता वो साधना. ओ घरान कोण ना कितें? ओ घरा अरे फ्रेंको मरे आणि हांगा पावून चलोसो कितें जालें? यो बस. ना हांव बसना. हांवें पळयलां वॉल्टर आतांच भायर सरून गेला आनी हांवें म्हटलें होच एक चान्स बरो आसा म्हणून तुमगेर एक एंट्री मारून तुका एक बरी खबर सांगू. खबर? आनी कसली? वेलिना तुका कोणी खबर आसतली वॉल्टर रातचो मोदयांनी एके बायले सांगता भोंवता. वॉल्टर मोठ्यानी रावणी की बायले सांगता? ना ना फ्रेंको तूं चुकला आसतलो. कोणी कोणूय आसतलो. म्हजो वॉल्टर अशें केन्नाच करचो ना. वेलिना हांवें म्हज्या खास दोळ्यांनी पळयलां. राती हांव लास्ट शो पिक्चराचो पळोवन घरा येता तेन्ना हांवें पळयलां वॉल्टराचे गाडयेन एक बायल ताच्या सांगाता सुमार एक 12 वर्सांची चेडूं. पूण ती बायल कोण ती हांवें पळोवंक ना. तिच्या माथ्यार पालो आसलो. जरी तर तुका खात्री करूंक जाय जाल्यार तूं ह्या दिसांनी मातशें चोतूर राव. हांव तशेंच करतली. आनी जरी तर ही खबर सारकी जाल्यार म्हज्या मोबायलार म्हाका फोन करून सांग. म्हजो नंबर आसा न्हय तुज्या लागीं? वय हांव तुका जेवण फोन करतली. आतां बस न्हय पेंवंक च्या वाडटा. चाव नाका. तुज्या उतरांनीच म्हजी थान भागली. तुज्या फोनाची हांव वाट पळोवन जरूर रावतलो. बरें तर वेता हांव. बाय. गरज पडल्यार जरूर आनी एक फावट एंट्री मारतलो. वेता हांव. हो कितें सांगता तें म्हाका सोड दिसना. हांव दुयेंत आसा म्हणून वॉल्टर म्हाका सोडून दुसऱ्या वस्तू कशी वेता काय? कितेंय जावं सोद कितें सोडून काडल्या शिवाय हांव रावची ना. पूण कोण जायत ती माथ्यार पालो घालून आसलेली वस्तू ही? कितें करता गो? अरे जांबोला यो 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 हांदा बॅग बी लावन तू कितें सेल्समॅन जाला होय? कितें सेल्समॅन? कितें गो तूं? सेल्समॅन बॅग गेली म्हणून सेल्समॅन जाताय? आगो आमगे काजरां बॉल दिवपा भोंवता. काजरा बॉल आंडू तू भोंवता आनी ओकल रे? ओकोलाक मॉडर्न न्ही गो ओकला आतांच्यो. त्यो हुंय बॉल घेवन वच म्हणल्यार वयताय गो. हा लोकां लॉज न्ही गो. हा लोक कितें म्हणटलो बॉल हाडले आनी सगळे आमी गोच्च्यांनी हाडली म्हणून. देखून लॉज लागून हांव घेवन भोंवताचो. हय घे हे तुगे मुगो 2 बॉल. 2 मुगे आनी एक केळे. केळी? हय आ वय केळ कास्ताचे मरे इस्तिमो साचे. हय गो तेंगे वता केळी सगळी येदी हुंय. तेणी धाडले आमी दिवचे पडना. गिराण लागल सोत म्हाका केळी. म्हाका एक सांग 2 मागीर 2 बॉल म्हाका मरे? तुका 2 बॉल? एक माशेना आनी एक तुका गो. माशेना काय आनी मागीर एक केळी 2 येवपाना काय? तेणी थोडी धाडल्या गो ती. ह्या केळ्या मुगो अर्द कर मुगो आनी एक अर्द तुका आनी एक अर्द माशेना. याच्यानी वध करपा उरना रे. कर गे तूं. सजमान घे गो. समजून हाय हा. बरें बरें वच ना रे तू आनी वयत रे. च्या ही पी आनी वच. नाका गो बाय
च्या ते दुस तू केल ते जाण मगो तू हिंगा बसून उरलो मागीर भाव पावलो म्हाका आपोवपाक या तू चा पिवन असं या तेच जालो माझा पण तू बस बरें हांव च्या घेवन रोखडें येता कळटा का रोखडें रोखडें येता ना? बस भाव बीन पावत म्हणून गो देव तूं पाव भावाली बेगीन जायन जाल्यार पुरो ना जाल्यार भाव येई तूं म्हाका परत तापयतलो बेगीन हाडल्यार पुरो हाडलो च्या जंबुला घे कितें जालें तुगे च्या एवरेडी गाडी रोखडी हाडली मुगो तुवें ना कितें जालें हांवें ती म्हाक घालतलो रे अय. सांड मार लागले आनी मागीर भितर मास तूं पिये मागीर म्हाका एक सांगू अकल कितें कामां बी वयता हे कामां वचना गो तेंय कामां वचना आनी आतां नवरोय कामां वचना कितें म्हण रे होय नवऱ्या गेली काजार जायन दुसरी दिसू फॅक्टरी बंद पडली हुई न्ही गो हय आनी एक कडेन इंटरव्यू गेलो तो मागीर इंटरव्यू दिली गो तेणें पूण बरी वचोन म्हणटालो पास जाता कोण जाण म्हणटालो कितें जालें इंटरव्यूचो हाडयली त्याक एक क्वेश्चन गायलो हुंय समज ऑफिसान एक बॉम्ब हाडून दवरलो होय. जाल्यार तूं कितें करतलो कितें कोता म्हूण सांगली तेणी सांगली हुंय कितें बॉम्ब कोणूय तर 3 दीस लेगून व्हरना होय. जाल्यार तो बॉम्ब घेवन हांव वयता म्हणलो मागीर मागीर ताका आनी एक प्रश्न विचारलो हुंय होय गांधी जयंती म्हणलो कितें मागीर तेणी कितें सांगलें हुंय त्याने सांगले गांधी म्हणल्यार फादर ऑफ नेशन सांगले? आणि जयंती कोण ती आपल्याक बरें खबर ना म्हणलो मागीर तेका सारकें तूं भिवपा कितें हा तेणी सारकें हा तें सांगलो तो पास जातलो आतां तुका इंटरव्यूयाची कितें कळटा पास जाता म्हणटा तें इंटरव्यूयाची कितें कळटा तुका कितें सोंस बेश्टे तोंडा आहा म्हणून उलयता तूं भिस्तान रे कितें उलय नाका तें सगळें सांगलां तुका नाजाल्यार तूं म्हाका कितेंय सांगत तुका तुका इंटरव्यूची कितें खबर आहा कितें खबर आहा, विचारता तें मागीर विचार. बरें हांव तुका विचारता कितें हा गायेक 4 होय मनशां 2 कितें गाये 4 मनशां 2 कितें सांग गाय चार म्हणजे पाय न रे झाड म्हणजे आनी एक विचारता आनी एक विचारता मागीर What is meaning of PhD? PhD म्हणलं कितें? अरे PhD म्हणले पास्ट हायर एज्युकेशन विथ डिफिकल्टी निमाणी आणि उलाजी In which state river Jwari and river Mandovi flow? अरे हे तुका क्वेश्चन कोण सांगतो रे अरे गोंयकार तरी हे क्वेश्चन सांगूच नाही जाणेन कोण सांगतो रे तुका रिवर जुवारी and river मांडोवी flows in liquid state मरे जाण मगो तू जाण म्हणजे शी सारखे हुशार तू हा. त्या प्रश्न हवा सोडी म्हाका एक सांग तुमगे अन्यू अकल नवरो रे कास जालें ती आगो ती मगो ती ह्या दिसांनी हनीमुना वचपा हाय होय हनीमून आगो हय रा रे हनीमून म्हणल्यार बरो उगडा आसाल मरे म्हाका एक सांगू हनीमून म्हणल्यार कितें रे जाय सांग रे एश कोकल नवरो कासा जाल म्हणटरी रे हनीमून वयताय म्हणटाय हनीमुना कोण बेंगलोर गेल्ली म्हणटाय कोण काश्मीरा गेल्ली म्हणटाय कोण उटी गेल्ली म्हणटाय अशें म्हणून सांगताय रे आनी एक पासून रे लोना रे कांतरांतल्यान म्हणटा हनीमुना चौधरी मा वचपा कितें म्हण रे हे सारकें म्हाकाय बरी खबर ना गो हनीमून म्हणलो कितें तें हांवें एक दीस मगो मांयक विचारलें मांय म्हणलें हनीमून म्हणलो कितें गे म्हणलें मांय म्हणूंक लागली तुका हनीमून म्हणलो कितें तें जाय साक तोंड फोडटो म्हणूंक लागली दुसरे पाटी आपल्या विचारीत जाल्यार म्हाका दिसता मगो ती गाडी बिडी कितें आसतलें जाय 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 अरे माशेन आहा रे भितोरी आ माशेना पळय जाता कळटा हनीमून म्हणलो कितें कोण विचार विचार माशेन ओ माशेन माशेन हनीमून म्हणलो कितें गो ओचय जांबोला हनीमून म्हणलो कितें काम जाता हनीमून मातशें रावता कितें पळय तें दाखयता आगो ते माशेन दाखयता म्हणटा ते माशेना को हनीमून आहा काय कितें गो अरे दाखय तू सांगितलं न्हू तेणे माशेन राव म्हणून सांगिला ओय ओ तुगे भाव येत रे उदी मोज माय दोडा झोपान चोय ते दूस तुय म्हाका त्रासांक आयलो मगो आनी आयजूय गायलो त्रासांक माशेना सांगा तेगे हनीमून हांव चोवपा मागीर बरी बरी हांव सारको झाडून येतेस मरे अरे जांबोलाव आयजूय तूं हिंगाच आसा ताच्या कडेन कितें मॅग्नेट आसा कितें पावरफूल आनी जालें मरे बॉल वांटून जाली वयचे हे पयलें घर मगे वाटपाचें उरलो हा वाटभर पयलें गो हय बेगीन यो म्हज्या बरोबर आमकां जायतीं कामां आसात जेलेटी मातशें माशेना सांग हनीमून चोवपा मागीर येता म्हणून ना बरें. येता चल या म्हगे भाव एक तेजे हाटू सोडा सारकी रोकडो येता बंबाड्याचे काय बरं अशें नासलो हनीमून चोवपाक तेजोय बाड्या गुन्यांव ना मुगे इंटरव्यू घेवप चड लांब जालो कितें अरे ओतो आनी होय तर येशी तांबडे चेकणी येशी येतेस मरे तो होच बेगिन्याचो
अगं जलातीन आ आज मग बरें आसरे बरे तू केसा तांबडे चटणी अगं कितें गे तांबडी चटणी म्हणटा काय बरें म्हजें नांव लाल चेतन मग अगं म्हाका एक गांवांतसून मग चीट आयिल्ली मातशी ट्रान्स ऑमलेट करूंक जाय आसली ट्रान्स आमलेट हय. ट्रान्स आमलेट ट्रान्सलेट करून जाय रे Translate. तू म्हाका सारखे रान्ना गायलो मरे मागीर तू बस हांव तुका कितें च्या पिवपा हाडटा बसना मागीर बायल म्हाका सोदून येतली हांव बसना सायबा बसना बस ना मागीर कितें जालें कितें घेवन भोंवता अगो हांव म्हाज्या चेडवाची चलयेची ग हय. सोमारा दीस लगीण आसा ओय हय तेका लागून हांव पत्रिका घेवन भोंवता पत्रिका दिवंक आयलो त्या दिसांनी सगल्यांक कासरा मुसता मागीर राव रे एक सांगू चेडवा नांव कितें रे चेडवा ना मग हय. पाणीपुरी आनी पुरी आनी चेडवा मागीर मी दिला चेडवाक दिला मग रत्नागिरी बेस्ट मुरे गेले पाणीपुरी आनी रत्नागिरी आनी चेड केसो काम कोता नवरो करता दादागिरी हय. दादागिरी हय. हय आनी म्हाका एक सांगू तुमगे रे लग्ना जेवण केस आसतलें जेवण मग हय. बेलपुरी शिवपुरी आनी आमपुरी हय हय. सगळे पुरी 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 मरे पुरी जाला असो मग अरे ना रे ना रे राग येयलो ना, मातशें राग राग रे. अगं घे ना गं, तू आमचे माणूस मग आमचे माणूस हांव तुमगे मान आसू हय. आनी तू कोण भितो हातो नुस्तें अगं जाग तापा नाका तू आमचेच मग बरें पूण न्हवऱ्या नांव कितें तें सांगलो ना मरे तुवें अगं नवऱ्याचें नाव टीक दोसा ठीक डोसा हय. नांव जाल्यार म्हाका सगल्यांगेली तुमगे सारकी घोस्ता लागले पूण म्हाका एक सांग तुमगे लग्न हूंय दोला अगं लग्न खंय ते तुका सारखे पत्रिकाच वाचून सांगता सांग 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 लग्नाचो पत्तो मग हय. 10 खाणा पिणा मंडप हय आलू वाडा शीत नाका समोसा नगर मुंबई 4 लाडू 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 एक लाडू 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 अरे तू बाप कित सांगता समोसा ना काय लाडू ना काय मुझ तू सांगा ते मात्या वयल्या गेल मरे तोरी पण ईमेल एड्रेस आणि 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 आसा उलाची ओय. आगे बाय सांग सांग ईमेल एड्रेस potpuri@sandas.com आगे बाय माय यानी कास्ता मरे तुगे एड्रेस हय. कोण गो आवय मगेली बायल मग लोखंडपुरी येता हांव चल्लो कोण पुरी आणि ये बोऱ्या सारखी स्टील पुरी अरे ए रा रे मा काजरा तू पत्र दिल ना रे अरे काजरा शी के सगळे देशे कोते काजरा मो सांगू येते आणि मी वयता सो मी काजरा सांगनास ना काढू दिन नासतो मी ते तेंचोय मग बाबड्या गुन्या ना रे मुगे इंटरव्यू घेवप चड अळसाल काय रलिना फाल्यांचो जो रिपोर्ट चड गरजेचो जावन आसा कारण डॉक्टरान सांगला ताचेरूच तुजो रिजल्ट कामतलो म्हणून होय वॉल्टर आनी हांव देवा लागीं मागता म्हाका तें ट्युमराचें ऑपरेशन करून पडो ना जाल्यार पुरो म्हणून म्हाका खूब भिरांत दिसता हें रे वॉल्टर त्या दिसा तुवें दोऱ्यान उडकी मारून त्या चेडवाचो जीव साल्वार केलो न्हय ताका लागून हांव खूब खोशी जाली जायत्या लोकांनी म्हाका शाबासकी दिली तुका लागून आनी इतलेंच न्ही हांव त्या चेडवागेर वचोन त्या चेड्याक मेळोन तांच्या मदीं जो दुबाव आसलो तो हांवें पयस केलो आनी ती दोगांय राजी जाले आतां काजार जावन तशें जाल्यार बरो आसा मरे तूं आय फील सो प्राउड टू हॅव यू एज माय हजबंड आनी हांव चड नशिबंत म्हाका तुजी असली घोरकान फावो सांग होय आतां टायम पळय कितलो जालो तो चलो न्ही दोन ओके गुड नायट गुड नायट पळय तूं त्या चेडवाक रेडी दवर हांव येता पात्रांव भायर सर हय हांव येता
चिंतूंक ना हे मारी नांव म्हाका दुयेंत आसा आनी हांव मोसा म्हाका कितें जावं हांव तुका बूक शिकयल्या शिवाय केन्नाच रावची हॅलो फ्रँको हांवें काही पयशांची खबर हाडल्या हो पळय तुजो रिपोर्ट डॉक्टरान सांगला तूं निकूच बरें जालें म्हणून आतां भियोवपाची कसलीच गरज ना ओके तू रानावर सारकी बरी जाली येस जाल्यार ह्याच खुशालकायेच्या वेळार हांवूय तुका एक रिपोर्ट दिवंक सोदता जो हांवें एडवोकेटाकडच्यान हाडला रिपोर्ट आनी आदवोगादा कडच्यान घे ए सगळं डायवोर्स पेपर्स हाचेर फकत तुजी सायन करूंक जाय डायवोर्स पेपर्स आनी कित्याक कित्याक ते म्हजे लागीं विचारचे बोलले की तुजेच लागीं विचार म्हाका रातचे एकले बेडाचेर धरून तूं रातचो भायर सोदूंक पावता न्हय अशें करून तुका म्हाजो लॉस दिसप ना ना हांवें खारसांताक तुजो मोग केला हांवें तुका केन्नाच फोटोक ना अरे चोर केन्ना आपूण चोर म्हणून सांगता तुजे भायली लागीं फोनार उलयतना हांवें खास अशें कानांनी आयकलां तूं अशें करीत म्हणून हांवें म्हज्या स्वप्नांत बसून चिंतूंक नासलें बोलचें खंयचे वस्तुरेचो दुबाव घेनाका आनी पयत मनशाचें नांव उबय नाका कोण पवित्र आनी कोण अपवित्र तें तुवें म्हाका सांगपाची गरज ना जेवणाक तोंडाक लावून कांयच ना जाल्यार केन्नाय खारें बसून रुचीक लागता म्हाका हांचे लागीं कांयच उलोवपाचें ना फक्त हे डायवोर्स पेपर्सांची तुजी सायन कर हांव परत व्हरून घेतली वचून फ्रँको म्हाका भायर सडयन रावता कोण तो देंवचार देव व्हड आसा कांय नाशिल्लें आतां हांवें पेपराचेर सायन करचो ना पूण वेळ येतूच ह्या डायवोर्स पेपराचेर हांव जरूर सायन करतलो हे तुका रजिस्टर चीट आहा Mr. Chit, Department of Information. कितें? म्हाका मॅन ऑफ द इयर एवॉर्ड फावो जाला? येदो व्हडलो एवॉर्ड फावो जावंक हांवें कितें केलां? हांवें फकत दुसऱ्याची सेवा केल्या कारण आमचो धर्म आमकां शिकयता अशें करूंक आयज हांव चड खुशाल कारण देवान म्हजे गोरखानीक त्या दुयेंसांतली साल्वार केली आनी दुसरी खबर म्हटल्यार येदो व्हडलो इनाम म्हाका फावो जाला पूण दुसऱ्या वटेन हांव चड दुखी म्हजी गोरखानीची ती कोडी उतरां आयकून पूण दोनिया हांव तुजेरूच पातयेवन म्हजें पावल मारलां आनी तुजेरूच विश्वास धरून हांव म्हजी फुडली वाट चलतलो दोनिया हांव म्हजी फुडली वाट चलतलो बायलेक मोजे चोरून व्हरून केलें तुवें वायट किडनॅप तिका करून म्हाका करूंक सोदी लायट दवली रोतून बाळकार म्हजो पेटली म्हजी लायट हेजे फुडें बायलेक हात लायल्यार कुत्तलो तुका गुड नायट बायलेक तुज्या किडनॅप करून चूक जाली मातशी तिका घरा वच म्हूण सांगलेल्या ती वचना कशी ती म्हणटा तुजी किटकीट चोड हांव मोगाळ मोयपाशी तुका फुड्यान धाडल्यात म्हणटा मोतेली घेवन फाशी बायलेक मोजे चोरून व्हरून केलें तुवें वायट किडनॅप तिका करून म्हाका करूंक सोदी लायट दवली रोतून बाळकार म्हजो पेटली म्हजी लायट हेजे फुडें बायलेक हात लायल्यार कुत्तलो तुका गुड नायट बायले तुका व्हरोंक आयला वाट सोड चोराची बाजारान वचोन विसवण हाडला कोडीको रुचीची तू इल्ल्या दिसाची वयताय पेस तांदळाची पापडे तोरा आनीक पावसान भाजी तेऱ्याची
2 वर्सां जाली म्हाका एक साडी हाडलेली ताणे एक रातीक म्हाका नवी नायटी दिलेली हॉटेलार व्हरून म्हाका बिर्याणी खावयलेली देखून म्हाका वाडकाराची आशा जालेली बायले तुका व्हरोंक आयला वाडसूर चोराची बाजारान वचून विसवण हाडला कोडीको रुचीची तूं येयल्ल्या दिसाक जे वयताय पेज तांदळाची पापडे तोरां आनीक पावसान भाजी तेऱ्याची जालें तें जालें यो तूं घरा हांगा रावो नाका हांव ताचेच फुडें रावतेली सोडूंक जावचो ना ताका तो सगलें हाडून दिता कांयच उणें ना म्हाका तूं घरा यो बायले सगलें सूख दितलो तुका पुलिशेका फोन कोत्ता बायलेक चोरल्या म्हणाणें हांवें चोरूंक नात्याचो म्हजेशी गांवान आयलां सुणें हांव सुणें म्हणूंक भाडकारा तुका सांगला कोणें म्हाका सुणें मुडशी दांडो मारून पोट्टिली बाणे जालें तें जालें बायले आतां सगलें तूं विसर हे भाडकार दोडून चेडवां बायलांचेर माता नोदोर म्हाका सोडून तुमी खंय वयतात म्हाका तुमचे बरी वर आमी दोगांय गो बायलां भाडकारा चल तूं अशी मोर कितें वॉल्टर बाब आनी थोडेच वेळान तुका मॅन ऑफ द इयर म्हणून व्हडलो पुरस्कार फावो जावचो आसा म्हणटूच आमी पत्रकार तुजे लागीं थोडे प्रश्न विचारूंक सोदता जाल्यार थोडोच वेळ तूं आमकां तुजो दिवशी व्हडे खोशेन तुमी विचारूंक जाता मॅन ऑफ द इयर अवॉर्ड आनी वॉल्टरान हाणें कितें बरें केलें तर कितेंय जावं हो पुरस्कार घेवचीच आनी ताका नाटक करचो हॅलो फ्रँको आयचो पेपर वाचला तुवें हो पुरस्कार घेवचीच आनी ताका नाटक करूंक जाय सोज म्हणून Don't worry, my sweetheart. ते सगळें मजेचो ही गव्हर्नमेंट कोणाक कोणाक उपकारना समजलें ओके म्हजो फुल सपोर्ट तुका गो हेड अरे वॉल्टराचो टीव्हीचेर लायव्ह टेलिकास्ट सुरू जाला आसलो ताका बाबड्याक खबर ना तो इनाम घेवचेच आनी फ्रँको ताका नाटक करचो आसा वॉल्टर बाब हांव तुका पयलीं कितें विचारूंक सोदता तुजे फाटले जिवितान नदर मारीत जाल्यार तूं एक तोवनाशी जिवीत शेतालो जाल्यार हांवचें तें जिवीत बदलून बरो मनीस जावन हाचें कारण कितें पळय जरी तर हांवें तुका प्रश्नाचो जबाब दिलो जाल्यार म्हज्या काळजान एक गूट आसा तो म्हाका उक्तो करचो पडटलो गूट आनी कसलो तूं जाणा हांव म्हज्या घरकान्नीचो खूब मोग करतालो पूण म्हाका जेन्ना गमलें म्हज्या घरकान्नी कॅन्सर जाला म्हणून तेन्ना म्हज्या काळजाक खूब दूख भोगली ह्या वेळार म्हाका 2 मनशांनी चड आदार दिलो फादर एंथनी आनी डॉक्टर बोजीस फादर एंथनीन म्हाका ओत्मीक खोटाय दिली आनी डॉक्टर बोजीसान म्हजे दुखलेले कुडीक पिकवणी दिली फादरान म्हज्या घरकान्नी बसत सदांच इगोर्जेन मागणें केलें आनी डॉक्टरान खंयच्या वेळार म्हजे घरकान्नीक बरो ट्रिटमेंट दिवच्या खातीर आदार केलो ओके हो जावन आसा तो पयलो रिपोर्ट जाचेर गमता म्हजे घरकान्नी कॅन्सर जाला म्हणून तेन्ना हांवें देवाक भास दिली हे म्हजें हांव तोंडाची जिवीत सोडून दुसऱ्या पासत हांव वावुरतलो दुसऱ्यांक सोडत हांव बरें करतलो दुसऱ्याची सेवा करतलो आनी हो पळय हो जावन आसा तो दुसरो रिपोर्ट जाचेर गमता
म्हजी गोरकां निकूच बरी जाल्या वॉटेबाव खरेंच तुका शाबासकी कित्याक एका मनशान आपलें जिवीत बोलदूंक तितलें सोंपें न्हय आयज कितलो लोक तुका भायर रावता तुका साक्षी दिवंक एकली बायल म्हणटा जरी तो तूं नासलो जाल्यार तिचो पूत मरपाचो एक चेडूं आपलो जीव दिवंक गेले आनी तुवें ताचो जीव साल्वार केलो आनी आयज तुकाच लागून ती आपलो फुडार करूंक पावले आनी इतलेंच न्हय वॉटेबाव एकली सिस्टर आयल्या आनी ती म्हजे लागीं कितें उलोवंक सोदता म्हणून हांव तिचे लागीं थोडे प्रश्न विचारूंक सोदता एक्सक्यूज मी हे कसले अजा म्हाका कॅन्सर जालोलो आनी म्हाकाच खबर ना आनी कॅन्सर जाला म्हणून वॉल्टरांनी म्हाका कित्याक सांगूंक ना कित्याक सिस्टर तुजें नांव कितें आनी तूं कितें करता म्हजें नांव जावन आसा सिस्टर एंजेला आनी हांव अनाथ भुरग्यांची आश्रमांत सेवा करता ओ गॉड कितें येवं पडटा म्हज्या दोळ्यांनी ही जावन आसा ती माथ्यार पावलो घातलेली देवाची मुन्यारी आयज म्हाका वॉल्टर बाबाक शाबासकी दिवंक दिसता कारण ताणें आमच्या आश्रमांतले एका चेडवाक नवें जिवीत दिलां आनी जायते फावटी आमचो ड्रायव्हर दुयेंत जातालो तेन्ना आमी ताका 12 वरांचेर पासून फोन केल्यार तो आमकां केन्नाच ना म्हणनासलो आनी ताकाच लागून आयज आमच्या भुरग्यांचो बरो ट्रिटमेंट जाला आनी आमचे भुरगे बरे जाल्यात ते बरे जावं कारण म्हटल्यार फकत वॉल्टर बाब हांव देवा लागीं मागतां ताणें लोकांची अशीच सेवा करून देवान ताका चड सावथ दिवंक हेंच म्हजें देवा लागीं मागलें सिस्टर तुका चड आनी चड देव बरें करूं साप सुबो हांवें चिंतीन आसतना वॉल्टराचो दुबाव घेतलो आनी ताका डायवर्स दिवंक चिंतलें हे सगळे करपी तो धोडीरो फ्रँको ताणें म्हजो फायदो काडलो हांव ताका बऱ्यान सोडची ना हांव आतांच पुलिसेक फोन करून सांगतली तो वॉल्टराचेर फार मारून खंयच्या जाग्यार लिपोन रावला तो हॅलो हॅलो पुलीस स्टेशन हॅलो बरें वॉटेबाव हांव तुजे लागीं आतां एक निमणो प्रश्न विचारता आनी तो म्हटल्यार तुवें एके चेडवाचो जीव साल्वार केलो आनी ताचो आनी ताचो न्हवऱ्याचो एकवट करून तूं वावलो आनी आतां तांचे काजार आसा ही जावन आसा एक एकदम बरी खबर पूण वॉटेबाव तुजे जिवितान नदर मारल्यार अशें दिसून येता की तुजे बायले मोदें आनी तुजे मोदें फूट पडलेली आसा तूं ते जाग्यार घालपाक तुवें कसलोच पावल मारूंक ना सारकें तुजें वॉटेबाव तुवें म्हज्या प्रश्नांक जाप दिवंक ना वॉल्टर आय एम सॉरी वॉल्टर म्हाका माफ कर प्लीज हांव चुकली चिंती नासतना हांव तुका दुबावली आनी डायवर्स दिवपाचो निर्णय घेतलो म्हाका डायवर्स नाका म्हाका तूं जाय वॉल्टर म्हाका डायवर्स नाका सॉरी वॉल्टर सॉरी म्हाका म्हज्या निमण्या प्रश्नाचो जबाब मेळलो थँक्यू उठ वेलेना उठ देवान तुका बोगसूं हांव तुजें कांयच वायट धरिना म्हजी तो एक व्हडली चूक घडली आनी ती म्हटल्यार देवावून हांवें तुजो चड मोग केलो आनी तुवें म्हाका कितें दिलें डायवर्स देखून म्हजी चूक म्हाका वळखून आयली तेन्नाच म्हाका कळून आयलें ह्या संवसारांत देवाचो मोग पयल्यान पयलो आनी देवान म्हाका कितें दिलें हांव जे तोवनासपणान जिवीत जियेतालो हांवें म्हजें आख्खें जिवीत बदल्लें लोकांची सेवा करूंक लागलो आनी पळय जें हांवें कितें म्हज्या जिवितांत साडलेलें तितलें हांवें परतून मेळोवन घेतलें तुका देवान मरणांतलें साल्वार केलें आनी म्हाका कितें जाय वेलिना आनी म्हाका कितें जाय देखून मनशा सदांच एक मनान दवर पयलो सदांच देवाचो मोग कर तेन्ना तुज्या काळजान फुट्टेली मोगाची झोर ह्या तुज्या बरेपणाक आनी म्हाका इनाम फावो जाला त्या म्हज्या बऱ्या वावराक हांव तुका वाखाणटां आनी दुनिया हांव तुजे उपकार आठवयतां